आज खूप बरें दिसता की जे 72-73 लाडली लक्ष्मी आणि 12 ग्रह आधार हे सँक्शन ऑर्डरी आम्ही आज हांगासर आमच्या मय मतदारसंघाच्या लोकां खातीर दिले। आज सगळ्यात पयलीं हांव ह्या डिपार्टमेंटाचे मंत्री माननीय श्री विश्वजीत राणे यांचे आभार मानूंक सोदतां। त्यांच्या फुडारपणान हे जे डिपार्टमेंट आहा ते बरे तरेन काम करीत आसा। आमच्या महिलांक सशक्तीकरण करपाक लागून महिलांक आदार दिवपाक लागून हे जे डिपार्टमेंट आज काम करीत आहा तेजे पासून हो लाभ गोंय सरकाराची जी उपलब्धता आसा ती आमच्या गृहिणी पर्यंत पावची म्हणून आज हे प्रयत्न आज आमच्या सरकारा कडसून जायत आसा। आज आमकां सांगपाक कशी बघता 2022 पासून ते आज पर्यंत 248 ग्रह आधार जे नवे सँक्शन करून आमी हाडले आणि 252 लाडली लक्ष्मी हे नवे अर्ज आमी लाडली लक्ष्मीचे आणि ग्रह आधाराचे हे आमच्या मतदारांक आमी दिवंक शकले हे आमकां खूप आनंद दिसता। आज अशाच तरेचे कोणाचे प्रलंबीत जे अर्ज आसा ते आमच्या कडेन वारंवार येत आसता। नवीन अर्ज येतात हे तशें आमी तेजेर साधनी करून आमच्या डिपार्टमेंटाक धाडटा। डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानूंक सोदतां। त्यांच्या ह्या सहकार्यामुळे आज आमच्या ह्या मय मतदारसंघातल्या जनतेक हेजो लाभ मेळ्ळा। ह्या खातीर काम करणारे सरकार आज जनतेक हेजो लाभ मेळो वेळ जायत आसा आनी हेजो लाभ जसो जाता तसो लोकांचो प्रतिसाद आमकां मेळत आसा। आज जनतेचो पूर्ण प्रतिसाद जो आमकां मेळत आसा तो आमकां बी हे सरकार चलयत आसतना खूब धन्यवाद दिसता। हांव निकिता वामन गोवर मयेचे रहिवासी। लाडली लक्ष्मी स्किमी खातीर हांवें 3 वर्सां पयलीं एप्लाय केल्ले। आतां म्हाका सँक्शन जाल्लेलें आसा आनी हो एक खूब मोठो आदार आसा आमच्या सारक्या चेडवांक खातीर। आयज वुमन एम्पावरमेंट सगळ्याक चल्ला बट कशें स्टार्ट करूं तें कळना। सो ही एक बरी संदी आमकां मेळिल्ली आसा आनी आतां ह्या खातीर हांव आमचे मुख्यमंत्री राज्याचे डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता। तसेच आमचे लोकल MLA श्री प्रेमेंद्र विष्णू शेट यांचे बीन आभार मानता की आमकां हे सँक्शन करून दिल्या बद्दल।